दिवचले म्युनिसिपल सभाघरांत शुक्रारा बेटी बचाव बेटी पढाव कार्यावळ जाली। ह्या सुवाळ्याक थळावे आमदार राजेश पाटणेकर आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। आर्डेक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकर। महिला आणि बाल कल्याण खात्यामार्फत बेटी बचाव बेटी पढाव हो कार्यक्रम हा संबंध गोयभर चालू आसा। आम्ही जर खूप वर्षां फाटी जर गेले तर महिलांचे शिक्षण म्हणा, महिलांची आर्थिक बंधना, महिलांची प्रगती तशी खूप अडचण आसली। पण एका महिलेचो म्हाका उल्लेख करपाचो दिसता की म्हणजे सावित्रीबाई फुले होती, मागास समाजातली महिला। पण ह्या बाईन त्या काळात आपल्या नवऱ्याबरोबर मोठ्या हिरेतील समाजकार्यात भाग घेऊन समाजात त्याचबरोबर महिला वर्गात वर काढण्याचा प्रयत्न केला। त्यांच्या सामाजिक सुधारणा जावची, त्यांच्या शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा जावची या खातीर त्यांना खूपशे प्रयत्न केले आणि त्याचा हळूहळू परिणाम असो जालो की महिला वर्गात जागृती येवपाक लागली। त्याच्या उपरांत खूपशे महिला लीडर जावन गेले आणि या सगळ्यांच्या प्रयत्नात आज महिला वर्ग पुरुषाबरोबर स्पर्धा करतात। अजूनही काही प्राचीन रूढी असतात आमच्या समाजात की ज्या हेतून दिसतात की आपल्या घरात चले आसचे, चलयो जर आसा बाय भुरगे तर त्या घरामध्ये ठेवप असे काही टक्के असतात। उच्च शिक्षण घेता, उच्च शिक्षण एकटे अमेरिका वयता, एकटे ऑस्ट्रेलिया वयता, एकटे युके वयता। इतक्यो सोयी आसा, इतक्यो फॅसिलिटीज आसा, आवडपाक कांयच घेवपाची गरज ना। म्हणून हांव कितें म्हणटा होतो की खंय तरी 1% तरी फाटे उरल्या आमचो समाज महिलांक शिक्षण दिवपा खातीर, महिलांक घराचो उंबरठो पार पाडपा खातीर, तर म्हाका दिसता हो 1% आमी कमी करू आनी 100% महिला ही शिक्षीत आसूंक जाय, 100% महिला ही समाज सुदारक आसूंक जाय, 100% महिला ही नोकरी करपी, घराचो धंदो सांबाळपी, नवो उद्योग सुरू करपी आसूंक जाय। तरच म्हाका दिसता की पंतप्रधान मोदी जे स्वप्न हे 100% खरें जातलें। पण हो कार्यक्रम तुमकां कित्याक दिला? हजार डिपार्टमेंट आसा सरकारची, पण हो कार्यक्रम दिला खास करून महिला आणि बाल कल्याण। तुमचे उपकार गोवा समाजाचेर, अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स, तुम्ही अंगणवाडी सांभाळपाच्या बरोबरच बाकीची कामां करतात सरकार। तुम्ही सर्वे करतात तरेतरेचो, तुमकां तरेतरेचें काम दिलें वयता, पण तुम्ही तें नांव म्हणिना। अंगणवाडी सेविका म्हणना फुडें जे आतां राजेशान सांगलें की एक खंयचें तरी काम जर तुमचे कडेन दिलें जाल्यार तें नक्कीच काम पूर्ण जातलो हो विस्वास सरकाराक आसा म्हणून। ताका लागून ह्यो गोश्टी ज्यो आसता पळय, महिलां कडेन जीं कामां जाता पळय, कित्याक खंयचेय जे महिलेन जर मनान घेतलें आपूण हें काम करून दाखयतली जाल्यार ती महिला तें काम म्हणटा तें मनपूर्वक करता आनी ताका लागूनच म्हणटा तें जे आयचे जे महिला फुडें सरपाक जाय हेका एकमेव कारण आसा म्हणजे महिलांनी खंयचें काम जर घेतलें मनाचेर जाल्यार तें पूर्ण करून दाखयता। ताका लागून आपूण तें अभिनंदन करता पयलीं म्हणजे हेचेर। आनी आयज एक असो सरकारान प्रत्येक माध्यमांतून प्रत्येक हेचेर पसून एक महिला खातीर एक जनजागृती केल्ली आसा। आयचो जो कार्यक्रम आहा पळय ती बेटी बचाव बेटी पढाव खरेंच बरो कार्यक्रम हो आसा। हो केंद्र सरकारान जो कार्यक्रम केल्लो आहा की एकमेव पयलीं अशें आसतालें की आतां तुमकां पाटणेकारान आमचें सांगलेंच की मर्यादा थोड्यो आसताल्यो पयलीं महिलांच्या बाबतींत तेचेर, पण आयज ती परिस्थिती ना हेचेर। गेल्या 50 वर्सां पासून जेन्ना ती हें जाली उन्नती जाल्या पळय हेचेर, प्रत्येक महिलेक एक व्यासपीठ दिल्लें आसा, एक
कायद्याचो आदार दिल्लो आसा की ताणी महिलेक म्हणटा ती खंयसरी गेल्या उपरांत ताका सन्मान मेळटा हांगासर